सावड्डे म्हणटा ती मायनिंग उद्देगाची राजधानी. ही सावड्ड्या मतदारसंघातली कापशें जेटी. हांगा गोंयचे आनी गोंया भायले अशे शेकड्यांनी कामगार आनी ट्रकवाल्यांची रेलचेल आसताली. सगळे सुसेगाद पोट भरताले. आज सगळे घरा. ट्रक ड्रायव्हर गौरेश नायकाक दिसता बंदीचे फर्मान सोडटाना कोर्टान परिस्थिती समजून घेतली ना. 1,90,000 आमी आज लोन काढून आमी गाडी उबी केल्ल्यो तेन्ना अजून पर्यंत पयशे भरले ना. अकस्मात मायनिंग बंद जालें तेन्ना आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन बेगीच्या बेगीन तुमी आज कितें तरी करचें ना. आज सुप्रीम कोर्टान एक म्हण आहा, काडली जीब लायली ताळ्या म्हण तशी. कित्याक कोर्टान हें लोकांची आज समस्या पळोवपा जाय आसली. एक कमिटी काडून तो कोण येयलो फावंडेशन म्हणून काडले पेपर दाखयले मायनिंग बंद केलें तेन्ना आज गव्हर्मेंटान ते कोर्टान पळोवपा जाय आसली कमिटी काडून की लोकांचे हांगा व्यूज आयकोवपा जाय आसले. तुमी कमिटी काडा, सगळे लोकां व्यूज घेया आनी मुखार डिसिजन दियात. तो कोण फावंडेशन म्हणटा येयलो तो काडला ताका स्टे दिली. हांगा लोक 2-3 लाख लोकां आज फोंडा पडल्या. लोक 7 फेब्रुवारी 2018 ह्या दिसाक गोंयची 88 लिजांचें नूतनीकरण करता आसतना सरकारान घोड चूक केल्या आनी एका रातयाक 30-32 लिजां रिन्यूवल केली. हेजेर सरकारान अक्षम्य सगळ्यो सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो दाखले एका आड नदर केल्या. कंपनीन कामगारांक कामावयल्यान काडून उडयले. हे कामगार आज पोटा पाण्याचें साधन मेळटा काय म्हणून सोदतात. आतां आमची फुडलीं भुरग्यां शिक्षण आहा. मायनिंग चालू जालें म्हणून आमी लोन काडलें आहा. सोसायटी लोन आहा. हांगा थंय सगळ्याक हें आहा. सरकारा कडेन विनंती करता की बेगीच्या बेगीन हें मायनिंग चालू करचें. ही कापशें जेटी आज ओसाड आनी शांत पडल्या. खचाखच भरिल्ल्या सावड्डेच्या ह्या गिरीश हॉलान मायनिंग डिपेंडंटांची सिंहगर्जना. आमची सत्य परिस्थिती ही आमकांच खबर आसा, गांवच्या लोकांकूच खबर आसा बाबा आमी कशे जगतात आनी मायनिंग बंद जालें जाल्यार कितें आमची परिस्थिती कितें जाता आतां कितल्या जाणांक कळना. जो मायनिंग कशेंय करात पूण बेगीन चालू करात आनी कितें करपाचें तुमी एमेंड करात नाल्यार ऑर्डिनन्स काडात. आमी ह्या गव्हर्मेंटाक निवडून दिल्लो आसा जाल्यार गव्हर्मेंटाक तशेंच बाकीचे ओपोजिशनाक जे बाकीचे आमदार आसा 40 आमदारांक एकठांय येवन आमचे बरोबर रावन हो लढो लडपाची आज गरज आसा. हो शिगांव. फाटलीं 50 वर्सां हांगासरलो अख्खो वाठार जाणटो तसो नेणटो मायनिंगाचेर निबून. कमी शिक्षीत लोक हांगा चड पूण तांकां पोटा पाण्याची विवंचना केन्नाच बादली ना. मायनिंगान तांकां निश्चिंत फुडार दिलो. आतां मायनिंग अकस्मात बंद जाल्ल्यान सगळो शिगांव चिंतेस्त. कोणाचे ट्रकाचें रीण उरलां, कोणाचें काम गेलां. पयलीं सर्विसी आसलो मायनिंग आसलो ते सोडून स्वता धंदो चालू केल्लो. मायनिंग बंद पडल्या कारणान आमकां धंदो काम ना कांय ना वस्तीक. मायनिंग आसतना म्हाका तात्पुरतें तरी काम मेळटालें, भरपूर काम मेळटालें. गॅरेजीन एक दीस सुद्दां हांव बेकार नाशिल्लो. 2-3 ट्रक रेंटल करतालोच. आतां मायनिंगाक गेल्यार ट्रकय ना आनी गॅरेजी लॉक. म्हाका दिसता परत मायनिंग चालू जावन आमकां परत काम मेळचें आनी तितूंतल्यान आमी परत तरी आमी आतां सद्या भुरग्यांक तरी शिकयतले अशें आमकां आशा आसा. फॅमिली डिपेंड 3 जाणां भुरगीं बायल आनी हांव 5 जाणां डिपेंड आसा. आवय बापूय आसा त्या शिवाय. मायनिंग चालू जावपा जाय न्हू जाल्यार पोट भरतलें, ना जाल्यार कितें करपाचें, उपाशी मरताले न्हू. दुसरे कडेन वचपा जाता पूण तें परवडना आमकां दुसरे कडेन वचपाक. कित्याक आज तिकेटीक आमकां मडगांव सारक्या वचपाक आज 200 रुपया खर्च आसा. तसो जेवणाक जाय 100 रुपया. पूण आमकां तें बेनिफीट कांयच ना. तो हेवटेन तिकेटीक आनी जेवणाक आमचो वयतलो. आमकां 5 रुपया हाडून आमकां घरा कडेन खर्च करपाक आमकां मेळचें ना.
म्हणून मायनींग ताबडतोब गव्हर्मेंटान कितें तरी डिसिजन घेवपा जाय ताबडतोब आनी चालू करपा जाय. म्हाजी एक बायल आसा, आवय आसा आनी एक भयण आसा आनी म्हागे एक चेडो आसा. म्हाका काम ना कांय ना, म्हाका आतां वर्सां 40. हांव आतां खंय काम करता, गव्हर्मेंट जॉब सोदतलो जाल्यार म्हाका जॉब मेळपाना. आनी आतां खंय कोणागे नाल्यार अशें माडां बिडां खंय आळी काडपाक वचपाचो, पूण आतां तेवूय बी म्हाका पगार कोण दिवपाना. आतां हेका समज म्हागे चेड्या सुद्दां गव्हर्मेंट पोस्टा जाल्यार हांव आसूं. आमगे हे सावथ एरिया मायनींग डिपेंडाचे आमी पोट भरताले. आतां म्हाका हेजे मुखार काय म्हाका जॉब मेळपाना. आतां हांव सरकारा कडेन इतलेंच मागता की म्हाका खंय तरी जॉब दिवपाचो, नाल्यार मायनींग चालू करपाची. कित्याक मायनींग चालू केल्यार हांव म्हागे भुरग्याचे, म्हागे बायलेचे, म्हागे आवयचे आनी भयणीचे हांव पोट भरूंक शकता. मच्छिंद्र देसाय काय बरेपैकी शिक्षण घेतिल्ल्या शिगांवकारांतलो एकलो. शिक्षण घेतला तरी मायनिंगांतच आपलो बारीक सारीक काम धंदो करून पोट भरतालो. 2015-16 जे थोडे प्रमाणात चालू जाल्लें तें म्हणजे व्हेंटिलेटराचेर चालू जाल्लें अशें आमी म्हणूंक शकता. तें अचानक आतां ऑक्सिजन काडलेल्या भशेन दवरलेल्या भशेन आमले सरासरी शिगांव गांव हो 200 ते 250 घरांचो शिगांव गांव आनी सादारण सांगल्यार 1,500 लोकवस्ती, 5-7 वाड्यांचो गांव हो. आनी हांगसर 3 मायनी चलताल्यो. सरासरी थंय 130 ते 140 भुरगे, म्हणल्यार प्रत्येक घराचो एक भुरगो कामगार आनी सादारणशे प्रत्येकाचो एक ट्रक अशे पद्दतीन हो टोटली गांव आसलो तो मायनींगचेर डिपेंड आसलो. पूण बंद पडले कारणान आतां लोकांची इकॉनॉमी इजव ना, कित्याक हांगसर हार्डली 1% बीन तो गव्हर्मेंट सर्वंट मेळटले आनी इन्कमाचो सोर्स ना. भुरगीं शिकोवन बेकार आहा. आतां म्हाका सांग 130 कामगार आनी त्यांची कुटुंबियांची रोजगाराचें कशें कितें पोट कोणी चलोवप. रिगार्डींग एज्युकेशनूच धर, मायनींग जेन्ना चलतालें तेन्ना हांगा भुरग्यांक सादारणशे आमच्या गाडी दिताले, स्कुलांनी वचपाक बसी प्रोवायड करताले, उदकाचे सोर्सीस दिताले, म्हणल्यार टँकर उदक ना थंय टँकरी धाडटाले, अशें करून खुबशे फॅसिलिटी दिताले, बुक्स दिताले, युनिफॉर्म्स दिताले. पूण आतां कांयच ना. पूण काम म्हणल्यार कशें, तांकां ऑफिसा लेवलाचें काम नासलें. हांगसर ग्रॅज्युएट भुरगे सुद्दां मायनीर दीसभर 12 वरां वताक रावन काम करताले. पूण आतां तेंचे कडेन काम ना, फ्रस्ट्रेशन येता. सो ते वायट मार्गाक वयचे पयलीं, वाम मार्गाक वयचे पयलीं सरकारान हेजेर तोडगो काडपाक जाय. शिगांव तुरीमरड एक ल्हानशी बाजारपेठ. मायनींग आशिल्ले तेन्ना हांगा लोक जमताले, बाजार फुलतालो, सगळ्यांचो वेवसाय चलतालो. आयज मायनींग बंदी उपरांत वयाच्या 70त रघुनाथ खेडेकाराक ताचो मांड कसो चलोवचो हो प्रस्न. हांगा वानसाय म्हणटा त्या वाड्यार म्हाजें हें दुकान आसा. आतां लोक कोण नासलेल्याक गिरायक कांय नासले कारणान ते ग्रोसरी शॉप सामान बिमान हाडलें तें पेड्यार जाता म्हणून बंद केलां. कित्याक कोणी एक मानाय कामां एक लेबर आसलो तो बी बंद केलो. आनी हांव येवन मातशें केन्ना उगडी दवरता आनी बी मातशें एक आदेस मातशें चालू करप आनी मागीर रोखडें वचप. कोण आसना. लोक सगळे हांगा भायले कामां आसताले आनी गांवचे आसा. मायनींग बंद जाल्यार सगळो वेव्हारूच स्टॉप जाल्लो आसा. ताका लागून आमकां खूब हें जालां. ह्यो मायनी केन्ना आमच्यो चालू परत जातल्यो आनी तेन्ना आमचें बरेंपण केन्ना जातलें वाट पळयता. विशाल प्रभू हो एक तरणाटो. मायनींग बंदी उपरांत बेकार. बापूय गेल्या उपरांत आवय आनी भयणीची जबाबदारी ताचेच खानार. आतां कशें कितें करप हो ताका मोठो प्रस्न. मायनींग चालू जायना अशें म्हणपाचें ना. हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करतां कशें जावं तें कशें करपाचें तें सरकारान पळोवपाचें. आपले प्रयत्न करून ह्यो खाणी बेगिना बेगीन सुरू करच्यो अशें हांव सरकारा लागीं मागतां. ना जाल्यार खाणी जर ह्यो चालू जायना जाल्यार आमी उपाशी पडटले आनी आमकां आनी ह्या वाठारांत कसलोच रोजगार ना. कुळे पंचायतींतले शिगांव आनी बिबल हे मुखेल मायनींग बेल्ट. ह्या गांवांनी मायनींग बंद पडिल्ल्यान हाचो सायड इफेक्ट मोठ्या प्रमाणार कुळे बाजारपेठेर जाला. कुळे बाजारपेठ सद्या मातशी तग धरून आसा ती दूदसागराक लागून. ना जाल्यार हांगासरले बारीक सारीक उद्देग वेवसायीक सापूच पातीशेर जावपाचे. पयलीं म्हणल्यार आमचो मायनिंगाचेर हांगा डिपेंड न्हय गे धंदो आसलो. आतां मायनींग बंद पडल्यार आमकां काय भरपूर अशें हें जाला की माल हाडलेले अशें उरता. काय ना आमकां हांगा बेश्टे दिसता आमी येवपाक सकाळचें येवपाचें, दनपारां मुस्कां मारपाची, सांजचें दनपारां वचपाचें. म्हणजे आतां तुका व्हडलें ना. पयलीं मातशें जातालें न्ही हें आसताना ट्रक बी चलताले मागीर लोक आसताले तेन्ना हें जातालें मातशें. आतां बिजनस डावन जाल्लो. मायनींग बंद जाले उपरांत जे पळय कोण ड्रायव्हर आसलेले आनी कोण
लेबर आसलेले ते काय कोण आमकां मेळना हांगा. दाडी करपाक येताले, केस मारपाक येताले. सामकें म्हणल्यार सामकें कमी जालां. आनी आयताराक आमी तेन्ना पयलीं आमकां जेवपाक मेळनासलें एक टायमार. मायनींग जितलें बेगीन बरें जाता तितलें आमचें फुडें हें जातलें. म्हागे नुस्त्याचो धंदो म्हाका 23 वर्सां जालीं आनी आतां मायनींग बंद पडलेलें आमकां कांयच ना. दिल्ले पयशे सुद्दां जायना. ना कितें हाडलें तर जाय तर जाल्यार तें खपाकूच ना. एक समज 2000 नुस्तें हाडलें जाल्यार 1000 रुपयाचें खोपलें जाल्यार बरें आहा. ना उरलें तें आंगार पडपाचें. मायनींग स्टार्ट जाल्यार आमकां कितें फायदो आहा. कित्याक लोक येवन व्हरता आमगेर नुस्तें 50 कोण 100 रुपयाचें कोण 150 रुपयाचें अशें खानावळींनी व्हरता. कारण हो जो आमचो वाठार आसा कुळ्या पंचायतीचो तो टोटल मायनिंगेचेर डिपेंड आसा. शिगांव सायडी बिमला सायडीन ह्यो सगळ्यो मायनिंग आसा. ड्रायव्हर आसले जे कामगार आसले लोक आसले ते सगळे आपआपल्या मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान त्या घरा गेल्ल्या कारणान आमकां धंद्याक खुबसो इफेक्ट जाल्लो आसा. आतां आमचें हें उरलां तें फक्त टुरिजमाचें दुधसागर वॉटरफॉलाचें आनी आतां पावसान तेंय बंद जातकीर आमची परिस्थिति सामकीच बिकट आसा. पहले जब माइनिंग जब चलता था तो धंधा कारोबार थोड़ा अच्छा चलता था. हम लोग का सब अच्छा चलता था. लोग आते थे जाते थे, अच्छा कारोबार होता था हमारा. अभी जब से माइनिंग बंद पड़ा एकदम बहुत ही जो ना धंधा ठप है. उतना पब्लिक आता नहीं उतना हम लोग. अब यहाँ तक कि हम लोग का जो ना रोजी रोटी भी चलना बड़ी मुश्किल से हम लोग चला रहे हैं. इसकी वजह से जो लोग काम को भी आते थे, जो हेल्पर थे, जो काम करते थे, तो उसकी वजह से हमारा धंधा कारोबार अच्छा चलता था, अच्छा होता था. अभी वो बात नहीं रहा. मायनिंग जेन्ना सुरू आशिल्लें तेन्ना तरेकवार तरेचे लोक येताले. कुळेचेच न्ही, कुळेचे भायले लोक येताले, अदर स्टेटीचे लोक येताले. तेन्ना तांकां सीम कार्ड विकप खूब जातालें, मोबायल विकप खूब जातालें. तेन्ना तसो तेजी नाशिल्लो धंदो तेन्ना. आमच्या ह्या कुळे भागांत तशें कुळे भागांत आनी पळोवपाक वचत जाल्यार मायनिंगा शिवाय आनी कांयच ना. एक असो म्हणटा वॉटरफॉल. आनी आयज कुळेचोच तोंड मोडून पडलेलो आसा. खऱ्यांनीच सरकारा कडेन मागता की बेगोबेग ह्यो मायनी सुरू करच्यो आनी कुळेच्या ह्या बाजाराक एक नवें जीवन दिवचें. सादारण ना म्हटल्यार ह्या 7 मायनीचे 550 लोक कामां वयताले आनी ते अचानक घावो पडलेलो आहा. तशेंच सादारण 700 ट्रक आमचे ह्या वाठाराचे म्हणजे 700 घराणे लोक जे ह्या मायनिंगाचेर जे डिपेंड आशिल्ले ते अचानक एक घावो येयला आनी अचानक ह्या घाव्यान सामके जमीनदोस जाल्ल्या सारकें जाल्लें आहा. वर्कर हे आसताले, ट्रक ओनर आसतालेच, पूण सादारण मार्केट सामकें ठप जाल्लें आहा. हे शिगांव कुळ्या भितर जर इतलो क्रावड आसतालो, मायग्रेट लेबर वे उरताले, जे ड्रायव्हर आहा ते रूम करून उरताले, तांकां आयज मार्केटान तांचो फ्लो जावं ते वर्कर म्हणून येताले पूण सादारण आमच्या मार्केटाक सामकें उखलून धरताले. ह्या वाठारांत 40 वर्सां हो धंदो चलतालो. पोटा पाणयाचे लोकांचे सामकें उदाहरण चलतालें ते आयज अचानक बंद जाल्ले. आनी हांव म्हाजे तरी रिक्वेस्ट आहा ह्या कुळ्या भागांत मॅक्झिमम लोक आमचो सगळो ह्या मायनीचेर डिपेंड आसा. ह्या मायनिंगाचो बेगिनात बेगीन सुरवात जावची आनी कशेय तरेन ह्या लोकांचे आमचे आखन येयल्लो आहा, जो एटँक येयल्लो आहा, खंय तरी आमकां सर्वायव करचें हेंच आमचें सरकारा दरबारा कडेन आमचें मागणें. जावं उदरगतीक जावं तो भुरग्या आमी जर पळयलें जाल्यार अचानक उदका बाबतींत ते आमकां सप्लाय करतात ते बंद जाले. अचानक ते भुरग्याक न्ही जो आमकां ट्रान्सपोर्ट दिताले, बुकां दिताले, आयज युनिफॉर्म सुद्दां ते सप्लाय करताले, अचानक बंद जाला. ते मेडिकल फेसिलिटी दिताले, डॉक्टर दवरून ते आमचे ह्या भागाक आमकां मेडिकल फेसिलिटी अचानक बंद जाल्ले आसा. आमचे ह्या वाठार हो सामको रुरल आसा म्हूण आमकां जे सपोर्ट मेळटालो तांचे कडेन बरोच सपोर्ट मेळटालो आनी तो अचानक आयज आमचो बंद जाल्लो आसा. त्या प्रमाणे आमचें मिनरल फावंडेशन आसा ताजे मार्फत खुबसो हांगा भरपूर उदरगत जाल्ली आसा. ती ठप जावपाचो मेन हें आसा. जावं जे पळय हँडिकॅप आसा तांचे खातीर सुद्दां आमकां ट्रान्सपोर्ट बी मायनींग हाणें दवरलो आसा. लोकां कडेन बाजारांत येतलो जाल्यार पयशे ना, ताका लागून मानसीक तणावा खाली लोक आशिल्ल्या कारणान ताचो वेगळे वेगळे परिणाम जावन दुयेंसाचेर सुद्दां हें जावं शकता अशें म्हाजें मत. खंयी पळयलें जाल्यार आनी कांयच हांगा एम्प्लॉयमेंटाचे सोर्स ना. अप टू सावड्डे मेरेन हेवटेन फोंड्या मेरेन कांयच ना. आनीक भायले हातून आमकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाकूच शकना कित्याक आमच्या हातून कांयच ना मायनींग सोडल्यार. एक दुधसागराचे कृपेन एक टुरिजम स्पॉट आसा तो आमी कसो बसो आतां सगळे कुळे शिगांव लोक एकमेकाच्या ताजेरूच हें करून
डिवायड करून कशें तरी हें करतात, सर्वायव करतात. हांव सरकाराक मागूं सोदतां, आमचे भुरगे भरपूर बेकार आसा. आतां ते सद्या आतां भुरगे बेकार आहा, सगळे ग्रूप करून रावता, भुरगीं सर पिता, तें जावपा जायना. आनी मेन म्हणल्यार आमी कुळेंची भुरगीं खूब बेकार आहा. आनी एक मेन सांगूं सोदतां, लोकांनी भांगर घाणाचें दवरून ट्रक चालू केल्ले. नरेश शिगांवकार कुळेचोच मातसो बुद्धिजिवी. मायनींग बंदी उपरांत कुळेचें मार्केट कशें ओसाड पडलां तेंच तो आमकां सांगता. ऑफेक्टाचा प्रोसेस ना. अक्षरशः कामगार वर्ग देशो धडीक लागला. अक्षरशः सगळे बाजाराचेर कुळेच्या बाजाराच्या संदर्भात सोडूनच दिया, पूण कुडचडे सारके सावडे सारक्याचे जे मार्केट आसा ते अक्षरशः ह्या वाठारांतले सामकें ज्वलंत मार्केटाचेर फुलताले, ते फळटाले, तितूंत तेजी येताली. हें सगळें मार्केटाचेर, हें सगळें मायनिंगाचेर अवलंबून आसलें. तें मार्केट आज डावन पडला. आज आमच्या कामगाराच्या भुरग्यांक एक ट्युशन दितलें म्हणलें जाल्यार तेंची बरें शिक्षण दिवपा कडेन एक ट्युशन दितलें म्हणल्यार तेंची परिस्थिती ना. घरांत जाणटो मनीस आसा, आवय बापूय आसा, ताका डॉक्टराक व्हरतलो म्हणल्यार सुद्दां ना. तेंची लायफ इन्शुरन्स पॉलिसी आसली ती हप्ते भरपाक जायना म्हणून पॉलिसी हें जाली, बंद पडली. की म्हाका खंय तर जॉब दिवपाचो, नाल्यार मायनिंग चालू करपाची. जे फिल्डां आसा आमचे अशे खेडेगांवांनी चडशे मायनिंगाचेर डिपेंड आसा. 100रान एक भुरगो सुद्दां गव्हर्मेंट कामाक ना. सगळे मायनिंगचेर जगताले. कोण गॅरेजी, कोण हॉटेलां, कोण अशें कितें सामोस विकून सुद्दां कोणी पोट भरताले अशें सायडीक रावून. कितें करतले कांय ना न्ही, सॅलरीचेर चलपाचें आमगेलें. जर म्हयन्या आमकां सॅलरी येना आमी उपाशी पडपाचे, अशी परिस्थिती आमची आज जाल्ली आहा. तेन्ना असं परत मायनिंग चालू जावन आमकां परत काम मेळचें आनी तितूंतल्यान आमी परत तरी आमी आतां सद्या भुरग्यां तरी शिकयतले अशें आमकां आशा आसा. ना, मायनींग हें सुरू आसपाकूच जाय, सस्टेनेबल जाय आनी जो रुटीन जाय, जो कंट्रोला भितर जावपा जाय ते भशेन जावपाकूच जाय. मायनींग हो आमचो कोणो आसा, आमकां पंचायतीकूय तो डेव्हलपमेंटा हेल्प करतालो. मायनींग स्टार्ट जाल्यार आमकां कितें फायदो आहा, कित्याक लोक येवन व्हरता आमगेर नुस्तें 50 कोण 100 रुपयाचें, कोण 150 रुपयाचें अशें खानावळींनी व्हरता. हें मायनींग बेगीन चालू जाल्लें जाय, ते शिवाय कांयच ना. लोकांक कितेंय दिसो मायनींग केन्ना आमच्यो चालू परत जातल्यो आनी तेन्ना आमचें बरेंपण केन्ना जातलें वाटता. रेल्वेचो धंदो बंद, खडीचो धंदो बंद, मायनींग बंद, सगळें बंद करून खावपाचें कितें लोकांनी. आमचें हें उरलां तें फक्त टुरिजमाचें, दुसागर वॉटरफॉलाचें. आनी आतां पावसान तेंय बंद जातकीर आमची परिस्थिती सामकीच बिकट आसा. जब से माइनिंग बंद होगा, जब से बहुत परेशानी हो चल रही है. मुझे ही नहीं, जितने भी कारोबार हैं यहाँ पर उस वजह से सबकी वजह से भी ऐसा चल रहा है. खऱ्यांनीच सरकारा कडेन मागता की बेगोबेग ह्यो मायनी सुरू करच्यो आनी कुळेच्या ह्या बाजाराक एक नवें जीवन दिवचें. मायनिंग बेगीन स्टार्ट जावपाक जाय तितलें, आनी गव्हर्मेंटान आमकां हें करून जाता तितली खटपट करून आमकां बेगीन मायनिंग चालू करपाक जाय अशें म्हाजो विचार आसा.